मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी पणजी महानगरपालिकेतल्या सोपो टॅक्स स्कॅमाची चौकशी क्रायम ब्रांची मार्फत जावची असो आदेश शुक्रारा सभाघरात दिला। 5 वर्सां भितर सोपो टॅक्स 40 लाखांवयल्यान 20 लाखांचेर आयला। पणजेचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार हांणी शुक्रारा हो प्रश्न सभाघरात उपस्थित केल्लो। ह्या प्रश्नाक उत्तर दितना मुखेलमंत्र्यान चौकशी करपाचे आमदाराक उत्तर दिला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सोपो कलेक्शन गेल्या कित्येक वर्सांक 2011-12 पळयलें जाल्यार 24 लाख आयिल्ले। तेच 12-13 जर पळयत जाल्यार 27 लाख जाले आनी 14-15 आनी 15-16 जर पळयत जाल्यार 31 लाखा वयल्यान ते 20 लाखाचेर पावले। स्पीकर सर, आमी फुडें फुडें वता, सोपोचो रेटूय वाडटा, पूण खंय तरी एक कलेक्शन वर्सान वर्स सकयल वचत आसा। स्पीकर सर, म्हाका माननीय मंत्र्या कडल्यान उत्तर जाय की हे कलेक्शन कित्याक सकयल वता आनी कितें ताजेर फाटल्यान रिजन आसा। निम्न एग्रीमेंट जाला पळय तो फेब्रुवारी 2014 जाला। ताजे नंतर सोप्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन एग्रीमेंटूच जावंक ना। हेजें कारण म्हाका खबर ना, पूण डज नो एग्रीमेंट वॉज सायन्ड। स्पीकर सर, सोप्या कलेक्टरान कितकेशेच चॅक डेपॉझीट केल्या त्यो बावन्स जाल्या, कलेक्शन जावंक ना। ताजेर एक्शन कितें घेतलाय ती म्हाका म्हायती येवंक ना, पूण हे कित्या खातीर जाला तें म्हाका खबर ना। स्पीकर सर, अंडर आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन स्थानिक स्वराज संस्था तेंचें काम आहे। तुम्ही म्हाका दिला 2013तलो एक चॅक बाउन्स जाला। 2013क 3,48,031 रुपीज। ताजे फाटल्यान 14क बाउन्स जाला सेम अमाउंटाचो, तेन्नाय रिकवरी पेंडींग आसा। 14क बाउन्स जाला, 2015क बाउन्स जाल्या। आनी म्हाका दिसता पयर खंयच्या तरी मिटिंगेक कोणें चॅक बेगीन डेपॉझीट केलो म्हणून आनी तो एनकॅश केलो म्हणून ताजेर तांचे ताशेरे आशिल्ले। स्पीकर सर, पयर थंय आनी एक इन्सिडंट जाल्लो, असो चॅक गहाळ जालो म्हणून ताका क्लर्काक सस्पेंडूय केला, एक्शन घेतला। पूण स्पीकर सर, हे इतले इरेग्युलरिटी आसा, म्हाका हाजेर माननीय मंत्र्यान इन्क्वायरी केल्ली जाय। हांव CBI इन्क्वायरी बी मागपाक वतना, पूण एटलिस्ट क्रायम ब्रांच तरी इन्क्वायरी हाजेर डेफिनेटली जावपाक जाय। हो लोकांचो पयसो। स्पीकर सर, माननीय सदस्य हे पणजेचेच आमदार आसात आणि ताणें जो विशय रेज केला आणि जी आंकडेवारी सादर केल्या ताचे वयल्यान पाणी खंय तरी मुरता हें लक्षांत येता। स्पीकर सर, जे डेप्युटी CMान सांगलां की CMाक विचारून आमी इन्क्वायरी लायता म्हणून, म्हाका दिसता ती लावणे गरज आसा। पूण ग्रँड बीन असलें जें आसा ह्या भानगडीन वचूं नये आमी, पूण खंय तरी जंय प्रॉब्लेम आसता थंयच मलमपट्टी जावंक जाय, थंयच इलाज जावंक जाय। डाव्या हाताक मलमपट्टी प्रॉब्लेम आसा आनी उजव्या हाताचेर ट्रिटमेंट हें योग्य नासता, सुरवातीक तरी। स्पीकर सर, त्यामुळे हाची चवकशी जातली, क्रायम ब्रांची मार्फत करुया।